नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक हे सरणींतू आजी भारत स्वातंत्र्य झुजारी कोंकणी वावराडी श्री नागेश करमली हांगेले वळख दितस. भारत स्वातंत्र्य झुजारी, गोवा सुटका झुजारी आणि कोंकणी वावराडी म्हणून ख्याती पाविलो कोंकणी साहिती नागेश रामदास करमली. त्यांनी गोवाचे केफेंतू जल्मलें. तांगेले शिक्षण पोर्तुगीज शाळेंतू जाल्ले. ख्यात कवी बाकीबाब बोरकर तांगेले शिक्षक जावन आशिल्लें. करमलीन तांगेले 15 वर्स वयारी कवन बरोवपाक आरंभ केले. तांगेले बरपांतू बाकीबाब बोरकराले प्रभाव दिसता. तांकां ल्हानपणापासून पुस्तक वाचूचे आवड आशिल्ले. तांगेले वाचप निरंतर आसून तांणी प्रेमचंद, रबींद्रनाथ टागोर, कृष्णाचंद्र, अमृता प्रीतम, खलील गिब्रानाले पुस्तक वाचन करतालीं. तांणी गोवा मुक्ती आंदोलनांतू सक्रिय जावन आशिल्लीं. त्या वेळार तांकां डॉक्टर राम मनोहर लोहियांचे प्रोत्साह लाभले. त्या निमित्त तांकां जैल शिक्षा जाल्ले. परंतु जैलाचे एकांत जीवन तांगेले बरप आणि व्यक्तित्व वाडच्यांतू सहाय जाल्ले. तांणी गोवाचे नॅशनल काँग्रेसाचे क्रियाशील सांदो आशिल्लीं. तांणी लोकांक पोर्तुगीसाले विरुद्ध समजावण दिवचे काम केले. तांकां गोवाचे अस्तित्व आणि आवय भाषे खातीर काम करचे उमेद आशिल्ली. गोवाक स्वतंत्र राज्य स्थानमान आणि कोंकणीक राजभाषा स्थानमान खातीर सक्रिय जावन वावर केला. 1967 इसवींतू त्यांनी पणजी आकाशवाणी कलाविद जावन वावर करच्याक लागलें. मूलतः बरोवपी आशिल तांकां कोंकणी भाषेंतू बरोवचे अवकाश एक पुनर्जन्म सारखे भोगले. त्यांनी आकाशवाणी खातीर साभार नाटक, लेखन आणि कवन बरयले. सरकारी उद्योग आशिल्ल्यान त्यांनी पैशिल्ल्या गांवचे लोकांक कवन वाचनाचे कार्यावळी संघटन करून लोकांक गोवा मुक्ती चळवळींतू क्रियाशील जावच्याक प्रोत्साह दितलीं. करमलीन जोरगत, सांवर, वंशकुळाचे देणे, टांग अटांग इत्यादी कवन संकलन प्रकट केला. त्यांनी युवा प्रतिभावंतांक बरोवपाक आणि प्रकट करच्याक प्रोत्साह दितलीं. करमलीन साभार सामाजिक, साहित्यिक आणि विमर्शात्मक लेखन बरोवन अनेक नेमाळे आणि दिसाळेंतू प्रकट केला. त्यांनी मोहन राकेशान बरयिले हिंदी आधे अधुरे नाटक कोंकणीक भाषांतर केला. आद्य रंगाचार्यान बरयिले केळू जनमेजय नाटक कोंकणीक भाषांतर केला. करमली गोवाचे कोंकणी भाषा मंडल आणि अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे स्थापक सांदो जावन आशिल्लें. करमलीक वंशकुळाचे देणे कवन संकलनाक साहित्य अकादमी प्रशस्ती 1992 इसवींतू लाभला. 1972 इसवींतू तांकां स्वातंत्र्य झुजारी म्हणून केंद्र सरकारा सावन ताम्रपत्र आणि राष्ट्रपतीलो सन्मान 2008 इसवींतू लाभला. गोवा राज्य साहित्य पुरस्कार 2027 इसवींतू फावो जाला. गोवा राज्य सांस्कृतिक प्रशस्ती 1993 इसवींतू फावो जावला. गोवा कोंकणी साहित्य अकादमी साहित्य प्रतिभा जीवन गौरव पुरस्कार 2009 इसवींतू लाभलो. त्यांनी केरळांतू जाल्लेल्या 13वे अखिल भारत कोंकणी संमेलनाचो अध्यक्ष जावन आशिल्लीं. भारताचे स्वातंत्र्य झुजारी नागेश करमली 9 फेब्रुवारी 2023 इसवींतू देवादीन जाल्लीं. विश्व कोंकणी केंद्र
आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फे कोंकणी साहिती नागेश करमली हांगेले आठव करता ती नमस्कार.